पेज 4A7 देवाच्या दोंगरात चोरुया. Sorvesporaco porvod, sortongra poros vorto, sorvesporaco porvod, sortongra poros vorto, sorvesporace mondir, soglia poros uns vorte, sorvesporace mondir, soglia poros uns vorte, devacha dongra tsoruya, devacha dongra tsoruya, tacha mondiran somuya, tacha mondiran somuya. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी विक्टोरिया तें दिनवासनेचें मीस पेटयता आनी आलेसियो आनी आगुस्ता गोन्साल्वीस हांच्या ओतम्या पासत आमी मागता. त्याच प्रमाणे आमी कॅजी पासत मागया. तो हॉस्पिटलान बरोच हार्ट ब्लॉक जाल्लेले आहा ताका देवान रोखडोच बरो केल्या प्रमाणे ही विनंती. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब पाटी देव जो आमचो तारण आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं ताका आमी केन्नाय म्हणून हितून त्या वेळार विसरता आनी विसरलें जाल्यार आयज आमी परतून ताची भक्षणे मागया आनी ताका एकवटून रावंक आमी ताचे कडेन मागणें करया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सांकवार मारेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेच्या मागण्यांक दयाळपणी कान दी. क्रिस्ती लोकां मदें सगळे भेद काडून उडय. तांणी एकवटाचेर आड कोल्ल्यो आपल्यो चुकी ओळखून आनी मोन बदलूंक तांकां कृपा दी. तांची काळजां तुज्या मोगान पेटोवन एक कर. अशें पवित्र सुबेच्या संपूर्ण एकवटांत तीं सगळीं एका ताळ्यान तुका वाखाणूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां आनी सदां काल आपणा उदेशीं कोण देवा सोरशी वचूंक सोदता तांकां जेजू तारण दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरअपराधी, निश्कलंक पातकी मनशाक तावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो हेरा याज्ञिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत
पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. सुमूर्तीन नेमलोले यादनीक सगळे असोक्त मनीस, पूण समूर्ती उपरांत आयला ते सोपुताचें उतर सासनाक सोपून जालोल्या पुताक निमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें असो महायादनीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोववर्त्या सर्वेस्पराच्या सिंहासना उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलोल्या खऱ्या तंबूचो मुन्यारी. एका महायादनिकाक दाना आनी योद्न समोरूंक नेमता. देखून हे महायादनिकाक लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय, आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो यादनीक लेगून जावचो नासलो, कारण समूर्ती पोरमोणें दाना भेटूंक दुसरे यादनीक आसले. हाची चाकरी सर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोइसेस तंबू बांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयल्ल्या त्या नमुन्या पोरमोणें सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळेलें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या बासावण्याचेर स्थापलोलो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे खोशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांचेर ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें पोरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजें सवें मेळून आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावतात तीं सगळीं अशें सोदतात म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora. आमच्या स्वामी जेजून क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमोर परजळायलें. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिस्सां बरोबर दर्या लागीं गेलो.
आनी तांचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा थावन जेरुसल्यासून जॉर्दानेचे पेलितोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिरडायना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करीक देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयचोरी पळयना फुडें ताचे मुखार सुरपुटून उयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन ताका शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता जेजू खरो तारो नाडटा. पयले वाचपान आमकां सांगलां की तो आपल्या जिवितान देवाची येवजणे प्रमाणे जिवन संवसारांतल्या मनशा सारको न्हय, तो निश्कलंक निरपराधी आसलो. आनी ताका लागून ताणें आमचें मनशाकूळ आपणाचेर घेवन आमकां पातकांतली सुटका दिल्या. आनी ताका लागून आमच्यान ताचे कडेन मागूंक जाता आनी तो आमकां सुटका दिता. पळयात, ताची उतरां कोन्यो इतल्यो बऱ्यो लागतात की लोक पयसल्या गांवांनीच्यान ताचेशी येतात आनी तो तांकां बरो करता. ती तांकां ताचेशी आयली म्हणटच तो रोखडेंच जाणो आनी तो तांकां बरें करता. पूण आतां पळयात, तांचे भितर जे मेळ्ळे ओतमे आसात ते पर्यंत ताका वळखतात आनी ते कितें म्हणटात, व्हडल्यान वयर मारतात आनी ताचेशी ते मागीर ते पडटात आनी म्हणटात, आमी जाणो कोण पळय तूं देवाचो पूत. म्हणटच तो सादो न्हय. आमी जेन्ना मागणें करता, जेन्ना आमी जेजू कडेन विनंती करता, तेन्ना आमी जाणो जावंक जाय सगळ्या ह्या कुड्ड्या देवा परस तो एकलोच खरो देव. आमी खूब फाटी आमचे संकश्ट आयले म्हणटच जेजून आमकां सांगलां तें विसरता. हें आमी तर ताचे पाटलावदार जाल्यार जशे भशेन ताचेर सगळें वायट कोसळ्ळें तेच भशेन आमचेरूय कोसळटलें. पूण आमी त्या वेळार ताच्या एकवटांत रावंक जाय. फारिसेवा भाशेन फकत तकलेनूच आनी चिंतनांनीच न्हय, पूण खरे स्थितीन ताका एकवटान आमचें जिवीत सारूंक जाय. त्या वेळार हें सगळें आमी संस्था भोगता तें जेजूच्या नांवान ताचें दवरलें की ना, तातूंतली आमकां सुटका मेळटली आनी आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जातले. हे भाशेन धाकटुल्यांक पर्यंत तो आपोवणें दिता. आयज आमी इगोर्ज मातेन एक भुरगी 12 वर्सांची ॲग्नेस म्हणून तिचें आमी फेस्त संभ्रमता. तिचें जिवीत कशें आसलेलें, इतली सुंदर आसलेली ती की भुरगे तिचो मोग करूंक सोदी आनी तिचे कडेन काजार करूंक सोदी. पूण तिणें इतले ल्हान पिरायेचेर आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें म्हणून ते आनिकूय रागात जावन तिका कितें केलें, एका वेश्याच्या घरांत व्हेली आनी तिका ती अशीच दवरली. ते सगळे दादले तिका पळोवंक लागले. एकलो तिचेर बलात्कार करूंक सोदतालो पूण तिका बोश्टावंक ताचें जालें ना. ताचे दोळेच कुड्डे जाले. तिणें ताचे पासत मागणी केलें, तुजो बरो जालो. पूण तिका ताणें सगळ्यांनी सोडूंक ना. तिका मार्तीरपण दिलें आनी तिची कूड पांय मायेच्या पोरसांतूच लिकिपिली. पूण ती निश्कलंकपणाची आनी निर्मळपणाची सांतीन जावन आसा. हिच्याच वस्तूक तिणें फुडो केलो ना, पूण फाट केली ना, पूण फुडो जेजू सवें करून तिका यश मेळ्ळें. तर आमी
तुजे कडेन मागोंक जाता आनी आमकांय सगळ्या जाणांक चड करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपणान दवर म्हणून कित्याक कांयच काल आमी जाणो टीव्हीचेर मोबायलाचेर कितलें दाखयतात आनी कोणाच्यानूय तें पळोवंक जाता आनी मागीर तांची चिंतनां सगळीं तसलींच जातात आमी मागीर खरेपणी एकामेकाक पळयना देवाची भुरगीं कशीं आमी फकत म्हणना हितून आमच्या वासना पासत एकामेकाक पळोवंक लागता असलें पातक आमचें सरशिलें काडून उडय आनी आमकां असल्या देंवचारांतली सुटका दी म्हणून आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत रावया आमच्या हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटून रावता जेजू सगळें आमच्या सगळीं भितरलीं चिंतनां भावना वासना आहा तितलीं ताचेर दवरया आनी तातूंतली तो आमकां सुटका दितलोच आनी दिली म्हणटोच तो आमकां गोठायेन बसतलो हे परी एकवटून ताका रावता आसतना जाणीं आमकां आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागया तांकां सगळ्या जाणांक आमी जेजूशी हाडया आनी तांकां पेटकोवणी दी म्हणून ताचे कडेन आमी विनंती करया सोरपुदिदरा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळ्यान आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरची येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परिचेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय आनी आतां तें वॅक्सीन भायर काडलेलें आसा ताचो परिणाम वायट लोकांचेर जायना जावच्याक पूण सगळें बरेपण सगळ्या जाणांक फाव करच्याक आमी हें मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. C34 तुझे आदीन मोगाल जेजू पेज 42. तुझे आदी मोगाल जेजू आयज आमची काळजां कोविता तुझ्या मोगानू दिवून पाय तुझ्या मोगानू दियेता कोतकोतीत काळजां सायबा बेटोनी कोता तुका कोतकोतीत काळजां सायबा बेटोनी कोता तुका. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी स्वरूप दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा आमचे सोडवणेचे संस्कार समारंभून आमी तुजे कडेन लालयेवन मागता तुवें तुजे अगणीत काकलुतीन आमकां दिलेली ही एकवटाची खुणा आमचे मोदें एकवट घडोवन हाडून आनी मोगाचे गांठीन तो थीर करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तीं सर्वेस्परात तांबात्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपुदिद्रा आनी सासणाच्या देवा स्वरूपकालीन स्वरुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो न्याय आमच्या फायद्याचो आग्नेस तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायन पोरजोळा येताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेचून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी साश्णी करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगुटुया सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमता तुझें पुनर्जिवणपण आमी परगोडटा तुझ्या येण्याक आमी ओटवेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वडवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर ह्या वेळार आलेक्स आनी अलेक्झांद्रिना तिचे पासून आमी मागया आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांकां मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्व काळेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूचे मागणें आतां आमी म्हणटाना सगल्यांनी जाणी आमचे कडेन विनंती केल्ली आसा मागण्याची तांकां सगळ्यांक हांगसर हाजीर करया आनी आतां काळजान जेजूच्या कोठोन बरोबर म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांत निसुटो यांचो राकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं जेजूच्या एकवटान एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर तुजें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार म्हज्या तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू बऱ्या गवल्या D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गवल्या जेजू स्वातीक बोल्या सोर्गितान तूं देवलो सोरूंक म्हाका आयलो बोले हांव ती शेली तुका चुकोन गेली तुजी ताय व्हर म्हाका पयस सोरूंक सोनाका बोले हांव ती शेली तुका चुकोन गेली तुजी ताय व्हर म्हाका पयस सोरूंक सोनाका. जेजू स्वातीक मोगा सांलो हांवें तुका एमकोना वाटोली पिसाय बोराताली पाटी म्हाका आपोय गायान म्हाका लिपोय नानोन पोवीत roktan dovor sodans kalzan patimaka apoy gayan makalipoy nanon povit roktan dovor sodans kalzan. थोडे दांपून जेजूक आमी भितरल्यान एकवटून रावया. हे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुवें आमकां सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. तिचो सायडीन हे कॅलेंडर सांत इनासाच्या जिविताचेर हे आदारलेले बरे कॅलेंडर आसात. बरो व्हडलो आसात. तर तुमच्यान ते 100 रुपयांक घेवंक जातात सायडीन.
सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें व्हड भाग्यवान फ्रांसीस वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे यांचो जीव झरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत बरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा आमेन W18 Novodi Sudetana Novodi Sudetana